दीस मंगळार, मार्चाची 26 तारीख 2026. पयलें वाचप गणना पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 21, ओळ 4 ते 9 पर्यंत. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरांतल्यान भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो भोवोडो काडून तेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. तीं देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागलीं, म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? अरण्यांत मरोंक? हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां धादोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटोळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडलें. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोजेसाशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदलो काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, एक पितोळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबिल्ले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोइजेन एक पितोळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. किर्तन 102, 2-3, 16-18 आनी 19-21. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोवन दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे मुखामोळ तूं लिपय नाका. तुजे कान म्हजे सरशीं परती. हांव तुका उलो मारतना वेकी वेकी म्हाका जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोवन दी. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतात. प्रितुमेचे सर्व राय म्हजे महिमे मुखार गावचेतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले व्हडे महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नातल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे सरशीं पावोवन दी. आनी मुखार जतन घेतले परजेन देवाक नांवाडचे खातीर ती मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मरणाचें फर्माण जाल्ल्याक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्थानांतावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार्तावन प्रितुमेचेर ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोप तुजे सरशीं पावोवन दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. बी जावन आसा देवाचें उतर. वोंपी तोच क्रिस्त. जाका तो मेळटा तो सासणाक बळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांज जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8, ओळ 21-30 पर्यंत. जेजू परत्यान तांकां सांगूंक लागलो, हांव भायर सरून वेतां. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतल्यात. हांव वतां तें तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून सुदेव म्हणूंक लागले, हांव वतां तें तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार तो कांय जीवघात करून घेता काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो.
तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्ही. देखूनच तुमी तुमच्या पदकान मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हणून सत म्हणलेल्या करीत तुमी तुमच्या पदकान मरतल्यात. ताणें ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमच्या विशयान हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सत्यवंत, आनी जें हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून ताका परत्यान सांगलें, मनशापुताक तुमी वयर उबारिल्ल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजे की हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून साबार जाण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाच्या घरा पाटी सरसो काळ करिस्माचो काळ. देवाचें नांव सदैव, देवाची खुशी पाळची, ताचे उपादेस पाळचे, ताच्या राजा खातीर वावुरचें, करिस्मा काळाची रीत रिवाज. पोरण्यासल्ल्यान देवाची परजा 40 वर्सां अरण्यांत जियेली. देवान तांची भूक आनी तान बागयली, पूण तो लोक देवा विरोध पुरलो. देवान विकाळ सोरोप धाडून तांकां शिक्षा दिली, पूण मैजे मरिफात देवान तांचेर दया दाखयली. पितळेचो सोरोप करून ताचेर दिश्ट घालतल्या हर एकल्याची रक्षा जातली म्हूण केली. हो पितूळचो सोरोप जेजून मरण पावल्ल्या कुर्साचें एक प्रतिरूप. जिविता पळयणार मुखार वेच्या हर एकल्यान आमी जेजूच्या कुर्सांतय दिश्ट लायचे आनी सोम्याचें मुखामळ पळयचें आनी सोम्याची काकूळट मागीचे. सुवार्थेंत लोकांन जेजूच्या उतरांक मान दिवना, ताच्या कृत्यांक गुमान दिवना, कित्याक सोमी सर्गीचो आनी लोक ह्या संवसाराचो. नदर वेगळी, साल वेगळी, प्रतिक्रिया वेगळी जावंक पावली. सोम्याचीं उतरां आज आयकतात जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात म्हणून सांगयता किर्तनकार.